नमस्कार. सीड डायरीच्या 20व्या भागात तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. सध्या संवसारभर कोरोना नावाच्या भिराकोळ दुयेंसान सावार घातला. ह्या दुयेंसान संवसारात कितलेशेच लोक मरण पावल्यात. तर सीड डायरीत आज आमी घेवन आयल्यात ह्याच विशयाचेर आधारीत बाय अतिशा सुल्लीकर हांणी बरयल्ली कथा लॉकडाऊन. सीएम केजरीवाल ने कहा, देश में कोरोना के कुल मरीजों में से 12% केस दिल्ली में सबसे बड़ी मार मरकज की पड़ी. दिल्ली में खाने बांटने वाले जगभर पातळलेली ही महामारी अख्खी जगाची जाल्ली अन्नाधुन्नी तिळगे टीव्हीचेर पळयत आसताले. देवा साहेबा आमकां पाव रे बाबा, हीच उतरां ह्या दिसांनी ताच्या तोंडात घोळटालीं. दिसभर घरांतलें काम करप, टीव्ही पळोवप आनी शेजाऱ्या कडेन खोबऱ्यो मारून दीस सारप. तिळगे शिकूंक नासले खरें, पूण टीव्ही वयले एक्झॅक्ट अपडेट आंगणात खोबऱ्यो मारूंक बशिल्ले सगळे शेजाऱ्यांक पावयताले. शारांतली जीण जरी बंदखणीत आसली तरी तिळग्याल्या गांवांत कांयच बदल नासलो. पुलिसांची गाडी दिसली रे दिसली, सगळीं घरांनी धांवतालीं आनी मागीर परत ए रे म्हज्या मागल्या हीच गत जाताली. गांवचे टिठ्यार साखवार देवळा कडेन मेळत थंय बलकांव भरताले. तिळग्याल्या आंगणात तर बायलांचो मेळावो. आंगणात खोबऱ्याक बायलां जमली रे जमली. शेजारची वनी बाय सामकी चाळवताली. आगे प्रसंग कसलो, तुम्ही सगळी एकठांय कित्याक बसल्यात? चला तुमच्या घरा. वनीबाय कडेन मात कोणूच लक्ष दिनाशिल्लो. ही एक फुटल्याले वाजयता म्हणत तिका सगळी खळखळून आसताली. हाचो घोव त्रास करता, तें ताच्या वांगडा नाचता, हांगेर बरी पोस्तां हाडल्यात, तो गळोभर रिणात बुडलो गे बाये. असल्यो गांवावयल्यो खोबऱ्यो तिळग्याल्या आंगणात रंगताल्यो. जश्यो चकाट्यो मारून सोंपल्यो रे सोंपल्यो. आमोरेर सगळीं आपापले वावराक लागतालीं. तिळग्याक 2 पूत, एक रामनाथ आनी दुसरो एकनाथ, दोगूय गुणेस्त भुरगे. घोवा फाटल्यान तिळग्यान तांकां व्हड कश्टान वयर काडिल्ले. तिळग्याचे कश्ट फुकट गेले ना. दोगूय भुरगे शिकून बरेपैकी कंपनीत नोकरेक आसले. आतां सुनांचे पांय घराक लागले की ते मोकळे. सच्च सारको आमोरेर तिळग्यान खुटार घेवन आंगण झाडून लीप केलें. खाची कोनशान उरलेले फोलियो पुंजावन उजो घातलो. आड्यार सुकत घातिल्ले कपडे काडले. देवाक वात पेटोवपाक कळाव जावंक नाका. पोर न्हावपाक येतले. बडबडत तिळगे फाटले पागेल्यांत मडकेक उजो घालपाक गेले. कांय वेळान आड्याची कवडी जोरान धुकलीत शामू आबूज जावन मरत पडत एकनाथागेर धांवत आयलो आनी ताच्या आवयक उलो करपाक लागलो. मावशे, हे मावशे, खंय गेली गे? भायर कोण तरी उलो करता हें तिच्या लक्षांत आयलें. चुलींतलो धवरो फुकलो आनी कोण रे भायर अशें म्हणत नळी हातांत धरून ते भायर आयले. हांव गे मावशे, श्याम. मावशे, व्हडलो भाव आसा घरांत? आबूज जाल्ले श्यामाक पळोवन तिळगे भियेले. कितें जालें रे पुता? व्हडलो भाव तिस्कार सामान हाडपाक गेला, मातसो राव. श्यामाक रावंक कितलो वेळ नासलो. ताणें शेजारच्या भुरग्यांक जमयलें आनी बायकीचेर बसून ते बोवाळ करीत खंय तरी गेले. तिळग्याच्या पोटांत गुळो आयलो. व्हडलो पूत तिस्कार गेल्लो, येवना आनी एकनाथाचोय पत्तो ना. कोणाक कितें जालां काय? तिळग्यान हुस्क्यान घरचे उमऱ्यार खापण मारलें. फाटल्यान चुलींतलो उजो पालवलो. घरभर धुंवर जालो. तरी तिळग्याचें लक्ष मात भलतेच कडेन आसलें. दाट धुंवरो पळोवन तिळग्याले शेजान शालिबाई तांगेर धांवत आयलें. तिळग्या, ओ तिळग्या, घरभर धुंवर जालो मुगो, लक्ष खंय आसा गो तुजें? अशें म्हणत शालिबाईन तिळग्याल्या हातांतली नळी घेवन पागेलांत गेलें. नळयेन चूल फुकली आनी उजो पेटयलो.
धुवरात दाटलेले दोळे पुशीत शालिबाई परत आसा तशें तिळग्या म्हऱ्यांत आयलें. ताचे फाटीर हात मारीत ताका परत विचारलें, आगो तुजें लक्ष खंय गो आसा? केदो वेळ जाले हांव एकटेंच बडबडटा. शालिबाईचे धुमक्यार तिळगे भानार आयलें. आगो कांय ना, श्यामाबूत जावन आमगे व्हडल्याक सोदपाक आयिल्लो. दोगांय भुरग्यांचो पत्तो ना म्हणून बेश्टोत पोटांत गुळो आयलो गो. अशें म्हणत तिळग्यान सुस्कारो सोडलो. कित्याक आयिल्लो तर गे तो? शालिबाईन तिळग्याक परत प्रस्न केलो. जाण कोण? अशें म्हणत तिळग्यान आपलें नेसण सारकें केलें. तिस्कार एक वॉल्त मारून येता अशें म्हणत पांयाक जोतें घातलें. आतां शालिबाईकूय मातसो हुस्को जाल्लो. तरी शालिबाईन तिका तापयत म्हणलें, तूं आनी तिस्कार कित्याक वयता गो? आगो आमचो व्हडलो सामान हाडपाक गेल्लो, आजून येवना. पयरूच तेर्म भरला. आमोरेर हे भुरगे नाक थंय भोंवतात. म्हाका आतां बेश्टोत हुस्को जावपाक लागलो. हांव रोखडेंच येता वचून. अशें म्हणत तिळगे नेटान भायर सरलें. किरवटीचो पदर सोडीत शालिबाईनूय उक्ते पांयान धांव मारली. रस्त्यार मातशें मुखार पावताच तिळग्याची नजर व्हडले पुताचेर पडली. रस्त्यार सगळ्याक काळोख आशिल्ल्यान तिळगे दिपकलें. तें आनी मातशें मुखार गेलें आनी खरोच तो आपलोच पूत काय ना तें पारखिलें. व्हडले पुताक पळयताच ताच्या जिवाक जीव आयलो. कित्याक इतलो कळाव जालो रे पुता? म्हाका हुस्को जालो म्हणून हांव तुका पळोवपाक मुखार आयलें. मायाचे सुटयेंत तिळग्याचे व्हडले पुताचें लग्न थल्लेलें. पयलो तेर्म बी जाल्लो आनी तो आमोरेर चड वेळ भायर भोंवचो न्हय म्हणून तिळगे हुस्क्यान पुताक सोदपाक भायर सरिल्ले. रामनाथाक तिचो हुस्को कळ्ळो. ताणें आवयचेर धेंगसो घातलो. कित्याक गे आई काळखान फुगडी घालता? तिस्कार सामान घेवन मातशें खोबऱ्यो मारपाक रावलो म्हणून कळाव जालो. चल तूं मुखार, येता हांव. तूं मुगो तिळग्या केन्ना सुदारचें ना. तूं वल्लेन उरना आनी सुपानूय धरना. अशी जाता तुजी गत. भुरगीं आतां व्हडले जाल्यात. तांकां बरे वायटाची जाण आसा. आतां तेंचो कसलो हुस्को? तुजे ह्या बोवाळांत शेकऱ्यांनी म्हज्या पांयांचो जीव काडलो. आवय गे म्हणत शालिबाई आनी तिळगे परते पांयांनी घरा आयलीं. तांचे फाटोफाट सामान घेवन रामनाथूय घरा पावलो. रामनाथ न्हालो, देवाक दिवो लायलो आनी टीव्ही पळोवपाक बसलो. खूब वेळ जालो एकनाथाचो पत्तो ना. आई, बाबू खंय गेलो गे? बरोच वेळ जालो दिश्टी पडूंक ना. रामनाथान आवय कडेन एकनाथाची वासपूस केली. आई रांदचे कुडींतल्यान भायर आयली. आरे कितें सांगू तुका, लॉकडावन जाल्ल्याक बाबूचो पांय घराच उरना. तो कामाक वयतालो तो बरो. ह्या दिसांनी शेतार शांगो भाजी खुटपाक ना तर दोंगरार काजी पिळपाक आनी कांयच ना जाल्यार भुरग्यां बरोबर खुबे कालवां खडे काडपाक वयता. ह्या भुरग्यांक जिवाचो मात्तूय भंय ना. कोरोनाक लागून सगळ्याक बंदी घातल्या जाल्यार हे भुरगे जिवाक मात्त भियेनासतना काट्या कुट्यांनी भोंवतात. आय सायबा, म्हजे यादीक सामकें पाड पडला पळय. हांव सैर भयर जावचें उरलां. आरे हे सगळें बोवाळां तुका सांगपाचें विसरलें. येदोळ आमोरेर श्याम तुका सोदपाक आयिल्लो. सामको आबूज जाल्लो. पळोवन म्हाका तुजो हुस्को जालो आनी हांव तुका सोदपाक भायर सरलें. आई बडबडत परत रांदचे कुडींत गेली. आईचें उलोवणें आयकून रामनाथाक परत हुस्कोसो जालो. श्याम एकनाथाचो आमीक, ते बरोबर भोंवपी भुरगे, कितें जालां काय अशें चिंतीत रामनाथान श्यामाक फोन केलो. श्याम फोन घेयना तें पळोवन, आई रोकडोच येता गे. रामनाथान आंगार बुशर्ट चडयत तो भायर सरलो. चलता चलता ताणें परत श्यामाक फोन लायलो. तो श्यामान उखल्लो आनी आबूज जाल्ल्या आवाजान म्हणलें, भाऊ जा तितले बेगीन मानशेर यो. म्हणत श्यामान फोन कट केलो. रामनाथ भियेलो. ताणें मानशेर एकूच धांव मारली. मानशेर पावताच पुलीस लोकांची गर्दी पळोवन तो आनी कांचवेलो. कोणाक कितें जालां तेंच कळना जालें. त्या गर्देंत तो आपल्या भावाक आनी श्यामाक सोदपाक लागलो. सोदता सोदता ताची नदर श्यामाचेर पडली. एकनाथ मात खंयच दिसना.
ताचे काळीज जोरान धडधडपाक लागले. काळजार फातर दवरून ताणें एकनाथाची वासपूस केली. घामाघूम जाल्ले श्यामान उदकाचे दिकेत बोट दाखयलें. कितें प्रकार घडला ताचे रामनाथान स्पश्टीकरण विचारलें. भाऊ, एकनाथानी गांवचे भुरगे खुबे काडपाक आयिल्ले. भरतेचें उदक भरलें तरी कोणूच वयर सरन जाले. शिमिटाची पिशवी भरची आसा म्हणून खुब्याच्या आशेक मुखार वचत रावले आनी एकनाथ भोवऱ्याक सांपडलो. आमी ताका वयर काडपाचो खूब यत्न केलो पूण तो हाता भायर गेलो. हें आयकतकच ताचेर मळबांतलें जोगूल पडिल्ल्यावरी तो वळवळ्ळो. रामनाथ सामकोच खचलो. त्याच तातडीन ताणें उदकांत उडी मारून आपल्या भावाक सोदपाचें थारायलें. श्यामान ताका घट्ट पागडी मारली. मदीं पुलिसांनी तांकां आडयलो. रामनाथ कोणाच कडेन आडवना जालो. सोडात म्हाका सोडात, तुमकां तो मेळचो ना, हांव हाडटा बाबूक सोदून, अशें म्हणत उदकांतले भायर काडिल्ले नुस्त्यावरी तो फडफडटालो. भाऊ स्वताक सांबाळ, तुवें हातपाय धील केल्यार कशें जातलें रे, आनी घरमावशेक कोण रे सांबाळटलो. श्यामान ताका रडकुरे आवाजान समजायलें. आपल्या भावाक सोदपाक, ताका वाचोवपाक हाका फोन मार, ताका फोन मार, भरपूर खटपटी केल्यो पूण सगळे प्रयत्न फुकट गेले. आवयक घर वचून सांगप तरी कितें हेंच तो चिंत्तालो. उदकांत एकनाथाचो सोद चालूच आसलो. पुलिसांनी चारूय वटांनी बंदी केल्ली. कोणाक भितर येवपाक मेळनासलें. कांय वेळान ताचें प्रेत सांपडलें. पुलिसांनी कारवाय करीत ताचें प्रेत इस्पितळांत पावयलें. सगळ्यो खटपटी करता करता रातची 11 जाली. रामनाथाचे सगळे इश्ट खंबीरपणान ताका आदार दिवपाक पावले. रामनाथाक हुस्को आशिल्लो तो आवयचो. तिका सांगप कितें होच एक मोठो प्रश्न आशिल्लो. रात जाली. दोगांय भुरग्यांचो पत्तो ना म्हण आवय आंगणात भायर भितर सरपाक लागली. तितल्यान रामनाथ आनी ताच्या आमीक आंगणात पावले. सगळ्यांक वांगडाच पळोवन तिळग्यान नेरवत जायत रामनाथाक विचारलें. पुता, कितें जालां? हे सगळें आमगेर कित्याक जमल्या? आई, एकनाथ आमकां सोडून गेलो गे, अशें म्हणत रामनाथान आवयक घट्ट वेंग मारली. हें आयकताच तिळग्यान एकूच किळास मारली. अख्खो गांव ताच्या आंगणात जमलो. तिळगे आंगणातूच घट्ट जालें. ताचेर सोडा मारून ताका परत जीव हाडलो. लोकांची गर्दी पळोवन थंय पुलीस आयले. आंगणात जमलेले सगळे लोकांक महामारीची लागण जायत म्हण घर धांवडायले. पुताच्या दुखांत आंगणात तिळगे मडे कशे पडिल्ले. ताच्या सांगातान ताचो पूत, शालिबाय आनी कांय मोजकेच इश्ट एकामेकाक अंतर दिवन रातभर थंयच रावले. दीस उदेलो. आंगणात निसण आनी तिचेर शिरती. कुशीक शेणयेन धुवरिल्ली कोपरी. घरांत चौकेर दिवली पेट्टाली आनी कोनशार तिळग्याची पोटली. सकाळचे 10 वरांचेर एकनाथाचे मडे घरा हाडले. पुताची जाल्ली दशा पळोवन तिळग्यान किळाच मारली. हाय म्हाजे देवा, हाय म्हाजे देवा, म्हजे पुता रे, कित्याक म्हाका सोडून गेलो रे पुता. पयलीं घोवाचें आनी आतां पुताचें. ह्या दोळ्यांनी पळोवचें पडलें रे पुता. आरे देवा, म्हजो घरचो कोंब बुड्डिलो रे देवा. कितें उणें जालें रे तुका पुता. कितेंच आयकनासतना तूं आमकां सोडून गेलो रे पुता. तिळगे मोठे मोठ्यान बोबो मारपाक लागले. महामारीचे भिरांतेन मड्यार चड कोण लोक नासले पूण तिळग्याची बोब गांवचे प्रत्येक घरांत गाजली. घर बंद करून बशिल्लो लोक लेगीत ताचे दुखांनी रडलो. आवयची दुखां निमाणे मेरेन सोंपली ना. उयेली मारून मारून तिळग्याचे प्रेसांव एकदम वाडलें आनी परत थंयच तें थंड जालें. ताका ताकतिकेन इस्पितळांत एडमीट करचें पडलें. ह्या वटेन रामनाथ एकटोच पडलो. ताची दशा पळोवन ताची व्हंकल आनी मावडेचे लोक कसलीच पर्व करिनासतना ताच्या आदाराक धांवत आयली. इस्पितळांत तिळग्या फुड्यान शालिबाई आनी रामनाथाची व्हंकल रावली. एकनाथाची किरी करून सगळे घरा आयले. तिळग्याचे घरार दुख्खाचें सावट पातळ्ळें.
एकनाथ संवसारांतल्यान अंतरलो आनी वतना तिळग्याक मरणाच्या दारार उबो करून गेलो. स्टे होम अँड स्टे सेफ. टीव्हीचेर वा हेर माध्यमांतल्यान प्रत्येक जाणकार बोवाळ मारून सांगताले, पूण आमी ह्या गजाली कडेन दुर्लक्ष करतात. हो लॉकडावन आमी सुरक्षीत आसची, आपले घरांत सुखी उरची म्हणून आसलो. ताची गंभीरता न बाळगिता आमी आमचो तसोच घरच्यांचोय जीव धोक्यांत घालतात. सरकारान सुटी दिले रे, आमच्या गांवांत कोरोना ना रे अशें म्हणत सगळे भुरगे सगळ्याक हेडटात आनी ताचो परिणाम आज आमच्या मुखार आसा. कोरोना सारके महामारीक पयसावपाक, ताचेर जैत मेळोवपाक आमी लॉकडावन हें पावल उखल्लां खरें, पूण एकनाथा सारक्या शिकिल्ले भुरग्यान विनाकारण आपलोच जीव कायमचो लॉकडावन करून घेतलो. तर तुमी आज सीट डायरीत आयकताले बाय अतिशा सुल्लीकर हाणें बरिल्ली कथा लॉकडावन. इश्टानो, खरेंच कोरोना सारक्या महामारीचेर एकूच उपाय आसा, स्टे होम स्टे सेफ. आनी त्याच खातीर सरकारान हो लॉकडावन केला. तुमकां आयची आमची कथा आवडली जाल्यार मुजरत लायक करात, कॉमेंट करात, शेअर करात आनी आमचो चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच जर तुमकां दिसता तुमच्योय कथा सीट डायरीत आसपावीत जावच्यो जाल्यार 9823593808 ह्या नंबरार व्हॉट्सॲप करात. धन्यवाद.